बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सगल्यांक देव बरो दीस आवडेता. आयचो विशय पूण हांव तुमकां सांगतां तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. प्रितीवोन भयणी भावानो, पवित्र रित्वेचे नावी आमी सगळीं ह्या वेळार हे पवित्र सुवातेर एकठांय जाल्या. जेजू आमकां येवकार दिता. आयचो विशय जावन आसा पूण हांव तुमकां सांगतां तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. पवित्र आत्म्याच्या मोगान जेजू सोवे आमी सगळीं एक. पवित्र स्नाना उद्देशी एकाच भावार्थान आमी बोल्ल्या आनी एकाच सोम्यांक आमी मानला. ह्याच एकचाराच्या आनी मोगाच्या नेटान आमकां सगल्यांक ह्या परम संस्कारा वरवीं बांद म्हूण मागुया आनी जेजू आमच्या सोम्या सांगाताक वेळ सारुया. मागण्यांक सुरवात दिवन गीत गावुया. D2 आमी सगळीं एक. जेजू सोवे आमी एक, आमी सगळीं एक. आत्म्या वरवीं आमी एक, आमी सगळीं एक. बापा मुखार आमी एक, आमी सगळीं, आमी सगळीं, आमी सगळीं एक. जेजू आमचो व्हडलो भाव, आमी सगळीं एक. ताचो बापूय आमचो बाप, आमी सगळीं एक. ताचो आत्मो आमचो प्राण, आमी सगळीं, आमी सगळीं, आमी सगळीं एक. आत्मो दिला सोड एकल्याक, आमी सगळीं एक. ताची देणी वेगवेगळी, आमी सगळीं एक. सगल्याक रुपणे जेजूचे, आमी सगळीं, आमी सगळीं, आमी सगळीं एक. सोमेस्त आमी भाव भयणी, आमी सगळीं एक. एकाच जिवान बोलोली, आमी सगळीं एक. एका जेवणान पोसलोली, आमी सगळीं, आमी सगळीं, आमी सगळीं एक. मोगाल जेजू, बापाचे कुशीक पाळो दिवन तूं ह्या संवसारांत आयलोय आनी आमकां ताचो मोग उगडापो करून आनी मोगाची याज्ञा दिवन मोगान आनी एकवटान जिवंक शिकयलें आनी फॉर्मायलें. जेजू, तुजो वावर सोंपून बापाची परत वेचे आदीं मोगाच्या आनी एकचाराच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्या संस्कारा वरवीं तूं आमचे मोदें सदांच जियेताय आनी आमी मोगान दुसऱ्या सोवें जिवंक
तूं आमकां सदांच आपयताय. ह्या वेळार आमी तुजें आसणें मानून घेता आनी व्हडा बावडतान तुजे मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेसू आमचे मोदें हाजीर आसा. आमचो रोचनार तो, स्वर्गा संवसाराचो दोनी तो. आमा मनशाच्या मोगाक लागून तो उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमचे मोदें रावला. पूण ह्या जेजूक आमी वाकाणटाव आनी दिनवासताव काय? सगळीं रोचनां देवाचे उपकार आठयता. सकाळ फुडें सुकणीं किलबिलतात आनी आपल्या स्वादीक मोद गायोनांनी रोचणाराक दिनवासतात. आमी मनशां कितें कोत्ता गाय? आमच्यान देवाचे उपकार बादोंक जायना. आमचें जिवितूच जावंक जाय एक निरंतर दिनवासनी. खरें म्हणल्यार आमच्या दिनवासनेची ताका कसलीच गरज ना. तरी आमी ताका दिनवासता जाल्यार हें ताचें आमकां आनीक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान ताची व्हडवीक बिलकूल चडना. तरी दिनवासनेच्या प्रार्थना करून आमचीच ताचे कृपेन वाडत वेता. तर देवान केल्ल्या एक बरेपणाचो उडगास करुया आनी ताका आमी दिनवासुया. गीत गावुया, मोग जेजू तो तुजो. मोग जेजू तो तुजो, मोवा सारको गोड कितलो, कोणाच्यान करूंक जावचो ना. मोग जेजू तुज्या इतलो, मोग जेजू तो तुजो, मोवा सारको गोड कितलो, कोणाच्यान करूंक जावचो ना. मोग जेजू तुज्या इतलो, आकांताक सांपडल्यार आदार मेवलो तुजो. एक सुरे आवाजल्यार सांगात मेवलो तुजो. परत पासून जल्मान आयल्यार फारीक करूंक नेजो. मोग
Jesu to tuzo, Mogo Jesu to tuzo, Zaiten Jesu dila tuven, Mesun zaucina kobar, Morosala Jesu ami, Urgas kuram sosorgar, Zaiten Jesu dila tuven, Mesun zaucina kobar, Morosala Jesu ami, Urgas kuram sosorgar, akan tak sapolya, adar meulo tuzo, ek sure avaslyar, sangat meulo tuzo, porod pasun zolman aylar, farikor ugneso, Mog Jesu to tuzo, Mog Jesu to tuzo, Mog Jesu to tuzo. सगळीं उबीं रावया देवाचें उतर आयकुया मातेवाचें शिव वर्तमान 24:5 वळी 43 ते 48. तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो देवस दवरतलोय अशें सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे पोरी तुमी तुमच्या सोर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जातोल्यात, कित्याक तो आपलो सुर्या वायटाक तशेंच बऱ्या मनशाचेर उगडोसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग कोत्तेल्यांचोच तुमी मोग कोशात जाल्यार कसली तुमकां मजुरी मेळत? 2 वसूलदारूय तशेंच करिनात? आनी तुमच्या भावा भयणाकूच तुमी सोलाम कोशात जाल्यार व्हडलेशें कितें केलें तुमी? ओन भावार्थी लेगून अशेंच करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो सोर्गींचो बाप सोपून तशींच तुमी सोपून जायात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो मोग कोत्तेल्यांचोच तुमी मोग कोशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? आयच्या शिव वर्तमानान जेजू आमकां आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक एक आव्हान दिता. तांचे पासत मागूंक आपयता. आमच्या इश्टांचो आमचो मोग कोत्तेल्यांचो आमकां मानून घेतेल्यांचो मोग करूंक भोव सोंपें. पूण आमचो देव कोत्तेल्यांचो आमच्या दुस्मानाचो वो आमचेर विरुद्ध आशिल्ल्यांचो मोग करूंक भोव अवघड. वो तांचो मोग आमी करूंक सोदिना. जेजू आपल्या शिसांक शिकोवन दिता. दोळ्याक दोळो दांताक दांत
हें धोरण सोडून दुस्मानाचो मोग करूंक आनी आशिर्वाद दिवंक जेजू शिकयता. तर आमचो दुस्मान कोण? ह्या प्रश्नाक पळोवन आमची दुस्मानकाय खंयच्यान येता ती पळोवया. आमच्या भाटां बेसां खातीर भाव भयणी मोदें केस्तांवां आनी दुस्मानकाय वो शेजाऱ्या मोदें शेमेक लागोन उदकाचे वाटेक लागोन केस्तांवां. असल्या वेळार ताचें बरें जाल्लें आमच्यान पळोवंक जायना. एकाच आवय बापायचीं भुरगीं दुस्मान जालीं पळोवन आवय बापायक कितें भोगचें ना? शेजारी दुस्मान जावन सायबीण व्हरतना भायर भितर सोदतना कितले जिवाक जाळ जातात. वेंचणुका वेळार आमी वेगवेगळ्या उमेदवारांक सपोर्ट करता. मागीर एका उमेदवाराचे सपोर्टर दुसऱ्या उमेदवाराच्या सपोर्टरांक कडेन दुस्मानकाय करतात. वेंचणूक कोबार जावन जिखलो तो उमेदवार दुसऱ्या उमेदवाराक किकोन करता. ह्यो सगल्यो दुस्मानकायो आमकां खंय पावयतात? भलायकी पिडार जाता. काळजा मोनाची शांती आसना. नाटकाय वाडटा. सावलून दाविदाक मारून 3000 सैनीक वेले म्हूण सामुएल प्रवादाचें पयलें पुस्तक सांगता. आमी दुस्मानकायेक लागून न्यायसोबेन आदवोगादांक कितले पयशे मोडटात? कितलो वेळ इबाडटा? ह्या दुस्मानकाये खातीर आमचें आत्मीक जिवितूय इबाड जाता. मागणें करूंक जायना आनी सगलो वेळ दुस्मानान केल्लें वायट आमच्या दोळ्या मुखार येता. केन्नाय आमी तांचेर शिराप घालता. दुस्मानाक आशिर्वाद दिवप म्हणल्यार कितें? दुस्मानाक आशिर्वाद दिवप म्हणल्यार तांचे खातीर देवा लागीं मागप. तांकां बरें जावं म्हूण तीं वायट करतात जाल्यार तांचे दोळे देवान उगडूंक आनी तांकां भोगसूंक मागुया. वायट कदींच वायटान फारीक करूं नाकात. वो बेमान बेमानान उरफाटीं तांकां बरें मागात. अशें करूंक देवान तुमकां आपयल्यात आनी हे पोरी आशिर्वादाचें दायज तुमचें जातलें. हें केल्यार आमकांय बऱ्याक पडटा. आमचें जिवीत कोडू जावचे बोलदेक जिवाळ जाता. वायटान फारीक केलें जाल्यार आमीच उपरांत दुखवतात. मोडणेच्या पुस्तकान हावेसवर 15 वळी 1 अशें म्हणटा. बोलो जबाब तिडोक पयस करता. कोस उतरां राग पेरयता. आशिर्वाद दितलो मनीस आत्मीक जिवीत जियेता. सांत पावलू गालिस्कारांक बरोवन सांगता. पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असलीं फळां उत्पन्न करता
मनशा मोदें प्रिती मोग वाडयता. काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता. एकामेका लागीं सोंदान करूंक शांती वसयता. धमकावणी मुखार तोंड रावूंक आदार दिता. पेल्याक बरें करूंक आनी मोय पासान वेंगूंक शिकयता. म्हजो दुस्मान हो अशें नदरेन पळोवचे परस हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण, ही म्हजी सोयरी, म्हजो शेजारी आनी देवान रोचलेलीं भावा भयणी म्हूण पळयल्यार काय बरें. पवित्र स्नान आनी तिरावणी संस्कारा वरवीं आमी पवित्र आत्म्यान भरल्यान. सगळे संस्कार घेवन देवीक जिवीत आमचे भितर आसा. तर आमचें जिवीत नवें जावंक गरज. ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान संवसारी आशा उणी जावंक गरज. आपले होक आनी हें मोजें म्हणपाचें सोडून शांतीन जिवंक सोदात. जेजू म्हणटा, तुजें आंगावलें व्हरूंक सोदतल्याक तुजो जुबोय दी. हेंच तें कशें मोनान गरीब जावप. केस्तांवां करपाचे बदलेक शांतीन जिवंक अदीक गरजेचें. अनभावार्थी लेगीत आपल्या इश्टांचो मोग करतात. पूण आमी भावार्थी. भावार्थाचो उजवाड आसलोलीं. देखून आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करुया आनी तांचें वोन अदीक सोंपण म्हूण दाखोवपाची गरज. आमी नव्या कोराराचे मोगाच्या यादन्याचेर बांदलोली नवी समुदाय. ज्यो समुदाय कोणाक दुस्मानाक लेगीत भायरायनात, पूण मोग दाखोवन सगल्यांक वेंगयतात. ह्यो नवो समुदाय म्हज्या कोराराच्या मोगाचेर नव्या कोराराच्या मोगाचेर यादन्याची आत्मिकताय आपणायता. जी जेजून मोगाची यादन्या दिल्या ती घेवन आनी ताचे भाशेन मोगान जिवंक आमी तयार आसात काय? जेन्ना आमी मोग दोळ्या मुखार दवरून निर्णय घेता तेन्ना आमी मोगूच करता. आमकां मोगाची यादन्या पाळूंक आपयल्यान. खरो शीस ही यादन्या पाळटा आनी गुरूच्या मोगाक गोवाय दिता. गीत गावया D9. एक तुजी यादन्या आमकां. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां
केलोय तसोच एकामेकाचो आनी आमी मोग करचो बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बापाच मोगान तू रावलोय तशीच आमी तुज्यांत रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो भावा भयणानो पयले क्रिस्तांव मोदें मोग आनी एकचार वचतालो एकूच कुटुंब कशें मोगान जियेतालीं तर आमी तशींच जिवंक परम संस्कारांतलो जेजू आमचें बळ जावंक आमची मागणी बापाक उबारुया एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो दोनया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मातां उलो आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आवय बापूय भुरगीं आनी जाणटीं एकचाराच्या आनी मोगाच्या बांदपासान जिवंक तांकां बापा लागीं जेजू सारकें काळीज मागुया जबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो जेजूचो मोग नियाळून आमचो मोग निस्वार्थी त्यागाचो समजिकायेचो आनी बोगसोण्याचो जावंक आमकां कृपा मागुया जबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो आमचे चालत्या जिवितांत जियेतना सगल्या सोवें आमी एक केरीत भाशेन आमच्या शेजाऱ्या सोयऱ्यां सोवें इश्टा मित्रां सोवें तशेंच रोगताच्या भावा भयणां सोवें एकचारान आनी मोगान जिवंक राग पयस दवरूंक आनी दुस्मानकाय सोंपोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया जबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायने पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन
Sangtam